शाबास. हांवें चिंतूंक नासलें तुजें चिंतप इतलें बरें म्हणून. तुवें मागलें आनी हांवें तुका दिलें म्हणून समज. पूण जाणा जाव, ती सगळी जमीन 10,000 मेत्र आसा. हो म्हज्या घरा येवन ती जमीन मागतालो. हांवें ताका 50,000 रुपया म्हणून सांगलेले आनी तो 25,000 दिता म्हणून परत गेलो. अरे त्या खातीर 25,000 दिवचे बदले हांव ती जमीन तुका फुकट दिता. फुकट. ती जमनीचेर बरो वावर कर. ती जमनीचो बरो फोळ काड आनी दाखोवन दी असल्या गोंयकार वाडकारांक की गोंयची पाड आसली जमीन तेजो जर बरो उपयोग केलो जाय आनी गोंयचे गरीब बेकार आसले तरणाट्यांक ती जमीन दिवन त्या जमनीचो बरो फळ काडलो जाय जाल्यार म्हाका दिसना गोंयचे इतले गिरेस्त राज्य ह्या संवसारान आनी दुसरे खंयचेच आसतले म्हणून. तूं म्हाका जमनीचें मोल करूंक शिकयता. जाणा जाव, म्हज्यान तुका हांगाच ह्याच जाग्यार 50,000 विकतो घेवन शुक्रार दीस म्हापशेच्या बाजारान व्हरून 5 रुपया विकून जाता. यो शाली, यो शाली. नदर मार या समाजाचेर. दोळे उगड आणि पळय. पळय कितले तरणाटे, कितले चेडे आणि चेडवां ह्या मोगाक लागून आपले घरदार सोडून गेल्या. कितले जाण पिशे जाल्यात, कितले जाणांनी आपलो जीव दिला. शाली शाली जाय तुका तुजो पूत घर सोडून गेल्लो, जाय तुका तुजो पिसो जाल्लो, जाय तेणे तुका जीव दिल्लो जाल्यार कर शाली कर. तुका जाय ते तूं कर. तुका जाय ते तूं कर. जाय ते लोक उबी करपा सारके हे संवाद तुमचे सेवेक सादर केल्ले प्रेमानंद सांगोडकर हांणी एकूच रस्तो एम बोयर हांच्या तियात्रांतले एम बोयराक आमची श्रद्धांजली.